मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आयची वाचपां आमी चिंतान आयकल्यात आनी वाचपां एके भाशेन आमकां पेद्रूची आनी पावलाची थोडी ओळख दितात. पेद्रू कोण जायत? तो एक खारवी नुस्तें मारून आपलें पोट भरतालो. पूण हे मनशाक जेजू आपलो शिश्य जावंक आपोवणें दिता आनी व्हड मोगान फाटीं फुडें पळोवन आसतना पेद्रू देवचो शिश्य जाता आनी 3 वर्सां तो देवचे मिसांवाक वांटोक येता. आनी ह्याच पेद्रूक आज आयकलो शुभोता म्हणून जेजू आपले फिरुगेचे एक खांबो कसो ताका दवरता. तूं म्हणटा हें खडप आनी हें खडपाची हांव म्हजी सोबा बांदतलो. आनी जेजू परत गेल्या उपरांत पेद्रून खूब थोकसलो, खूब वावर केलो ही सोबा बांदूंक. जेन्ना ताच्या दुस्मनान ताका खूब त्रास दिलो तो थंय आसलो, त्या ताचो देवचो खास संबंद आसलो. पेद्रू जेजूक रिगोंत आसलो, खूब मोग करी. शेकी पेद्रून आपलें जिवीत रोखसारसें जावन भेटयलें. पावलो जुदेव, व्हडलो जुदेव, ताचें नांव सावलो आहलें. तो फारीसी बरो शिकलोलो. ताची देवची भेट केन्ना जावंक ना जाली पुनोत जेवन जायची भेटूची. आनी तो देवच्या शिश्यांक त्रास दितना ताका आपोवणें आयलें आनी सावलो हे आपोवण्याक काम दिता आनी आपलें फाटलें जिवीत सोडून जेजून दिल्लो वावर कोत्ता. तो एक पास जाता अपोस्टल जेंटायल्स लोकांचो आनी गांवां गांवांनी वचोन तो जेवची खबर परकोडटा. अशें काम करतना ताका खूब कोस दूख सोसूंक पडटा. शिकीन तोय रोखडोच साशी जाता. बाब भयणीनो, जेजू कोणाकूच आपोवणें दिता. तो आमचें फाटलें जिवीत पळयना, आमचें शिक्षण पळयना, पूण आमचें अंतस्करण पळयता आनी म्हणटा म्हजो फाटलें करात. आमकां जोण एकल्याक देवन आपोवण दिल्लें आसा. जाय पाद्री जावंक, जाय माद्री जावंक, वडील जावंक, कोण आवय जावंक, वेगवेगळे आपोवणे आसात. तर आमी खास थोडा वेळ शांत रावन आमी आपोवण्याक कशे कशे जाप दितात. जशें पेद्रून दिलो, जशें पावलेन दिलो. आमी फाटीं फुडें स्वता जायत देवाचें भोगसण मागुया आनी जेजूची बरी खबर परगोवंक कोणाक भियेन आसतना आमी हें वावर करूंक आज आमी देवाक लागीं मागुया.